पयलीं सुवातेर जे मंत्रीन पयलीं सांगलेलें की तो उलयतलो तेच दिसा उलयतो मुखेलमंत्री कडेन. देर इज नो कॉर्डिनेशन. ह्या सरकाराक म्हाका दिसता हरजोता एक कडेन हरजयताय दुसरे कडेन. दिस इज द एटिट्यूड स्पीकर सर. वाय शूड द पीपल सफर? Speaker sir, आता if you look the vacancies जे आमी that were there present day 173 and 193 जे साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कॉन्ट्रॅक्ट आणि बॉन्ड आणि NHM बेसिस सो म्हण हुणे ऑच वेकन्सी जी आहली was 143 and 157. It has gone up by 20%. आता स्पीकर सर जे पोस्ट आहे मेडिकल सुपरिटेंडंट, डेप्युटी डायरेक्टर, सिनियर पीडियाट्रिशियन, सिनियर सर्जन, मेडिकल ऑफिसर्स. Your answer, you are saying on one time that there is a ban on creation of post. What stops you, Speaker sir, of filling the existing vacancies? Why are you not acting, Speaker sir? Speaker sir, Honorable member just said no. माशे राव मंत्री बा माशे बोस हांव उलयता माशे बोस. Speaker sir, नाही तुझे प्रश्न जे उलयता अरे हे इम्पॉर्टंट प्रश्न स्पीकर सर तुकाय लागोता. काणकोणच्या लोकांक त्रास जाय नाही, काणकोणच्या लोकांक त्रास जाय नाही, हे हांग दुखोता, हे हांग किंग अश्योरन्स दीत आहे काय जायना. स्पीकर सर, your replies, if you look, you said setting up of CAT lab on the terrace. I don't know how they spoke about it. Neurosurgery unit, you are saying that you are working on it. Proposal for private medical college is under process. Speaker sir, ये हांव सांगपाक सोदता very clear. ये private medical college पडे हा न्हू हे काम कशें करपा दिवपा न्हू. What? Why do we need a private medical college there? For what? This infrastructure that was built ना बोस because मातशे बोस जे ह्यो infrastructure जो build केल्लो जेन्ना काँग्रेसा टायमी build केल्लो प्रायवेट मेडिकल कॉलेजी दिवपाकू हे सगळे क्रोनी कॅपिटलिस्ट हिंगा येताय. देर इज नो प्रपोजल. यू टेल मी योर आन्सर्स दॅट यू गिवन जे ऑपोजिशन लीडर प्रश्न सांग किती अपेक्षित आसा आता प्रश्न म्हाका 7 दीस तुमकां भाशण करपाचें आसा जर जायत भाशण करपा आसा जर जायत डिमांडाचे हेचे तुमकां भरपूर वेळ दिता. प्रश्न विचार न्ही तुजो. अरे डिमांड आम उलयलाय उरपाट जाला. प्रश्न विचार न्ही तुजो. प्रश्न विचार न्ही तुजो. स्पीकर सर अरे स्पीकर सर आता और रिप्लाय पडांक गेल ते विका दिल्लो और रिप्लाय चेंज केला. डिमांड जा दुसरे उलयला हे उरपाटे जाला म्हाका खबर ना. मंत्री चीफ मिनिस्टराक उलोवपा आहलो दिल्ली गेलो. तू प्रश्न विचारला हांव नेक्स्ट कॉल करता. ना स्पीकर सर जोरी तो थिंग चोयल्यार योर ब्लड कंपोनंट सेफ्टी देर इज बेसिकली सेपरेशन युनिट हॅज फेल्ड, कॅज्युअलिटीज फ्लडीड. तो दोतोर एडवर्ड डिमेलो आहा तो रिटायर जावपा आहा तो गेल्यार थिंगा कोण आसतलो. यू हॅव नॉट सीन एनीथिंग. स्पीकर सर ICU स्टार्ट केला थिंग ICU गायल्या मनीस वचपाचे डायरेक्ट चंद्रार आनी आन कांय थिंग ऑप्शन ना. रिफरल जे वाडोता इतले पाड आज जाता. स्पीकर सर बारीकशें जोरी जोर थिंग चोयल्यार जे टेस्टिंग जाता ब्लड टेस्टिंग जेन्ना हार्टा येयल्यार ते कार्डियक एन्झायम मार्कर्स दे टेस्ट ऑल्सो नॉट डन. मान्य ऑपोजिशन लीडर तुमचे प्रश्न विचारात स्पेसिफिक प्रश्न ना हांव नेक्स्ट कॉल करतलो. प्रश्न ना फुडारी कितें जाय कितें. अरे will you give us an assurance that there will be no private medical college? We are. How can I give him? How can I give the leader of opposition assurance when my answer is very clear that it's in process? So we, Speaker sir, so I am just clearly saying this private medical college. माननीय ऑपोजिशन लीडर No. बसून घ्या त्याचा आन्सर ऐकू दे. Speaker sir, तो डायवर्ट तुका प्रश्नाचे उत्तर नाका तुका तो दिना. हां ते आपलं उत्तर घेऊ दे. तो दिना आन्सर दिना. Because sir, honorable leader of opposition आणि सगळे सांगले A to Z सांगलेले आसा. कांय गोष्टी खरे आसा, कांय गोष्टीक आमकां मेहनत करची पडटली ते जाग्यार हाडपाक. हांवें आतां ताका अश्युरन्स मेहनत करते सारखे जालें ना रे साहेब. मेहनत करते म्हणजे कितें म्हणजे सगळे हांवें सांगिल्लें तितलें सारकें आहा. ऐकून विरोधी पक्ष म्हणून सारकें नसता तें. पण कितें आहा की तुवें जो तुजो विशय जो मांडला ऑनरेबल लिडर ऑपोजिशनान जे सांगला की कित्याक जाय म्हणून लास्टाक ते हांवें सरकारान उत्तर दिल्लें आसा ते अंडर कन्सिडरेशन आसा. निती आयोगाच्या माध्यमांतल्यान जे कितें आमकां सांगलेलें आसा कितें अवेलेबल आसा खंयचे मॉडेलान आमी फुडें वचपाक जाय. आतां तेंचो विचारधारा वेगळी आसूं शकता. आतां तेणी सांगलें ब्लड टेस्टिंग कांयच जायना म्हणून हे चुकीची समज आहा. ब्लड टेस्टिंग जायना म्हणून दाखय तुज्या वांगडा ज्या दिसा प्रायवेट मेडिकल ओ डायवर्ट कोता बरें व्हेरी स्पेसिफिक प्रायवेट मेडिकल कॉलेज थिंगा तुम्ही
कित्याक medical दिवपाक collegeचे- सोदता श्री विजय सरदेसाय. infrastructure was created for private medical private- college विजय सरदेसाय, speaker sir was the तुमचे प्रश्न. infrastructure created to give it to private players he Speaker was the sir. health minister that time Speaker was sir. the विचारत मी. infrastructure created to give it to private players श्री was विजय that the सरदेसाय, तुमचे प्रश्न विचारत. intention was that the intention दिगंबर कामत मुखेलमंत्री आल्लो was the intention that time to give it to तुवें डायरेक्ट थंय विचारपाचें क्वेश्चन म्हाका विचारू नका म्हाका कितें विचारूंक so सोदता? speaker sir no you give me very specifically yeah private medical college प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजाचे हांवें उत्तर दिला त्या प्रमाणे आमी तेजेर श्री विजय सरदेसाय, तुम्ही प्रश्न विचारात. केसो कित केलो विचार केलो विचारात तुमचा प्रश्न विचारात. Speaker sir, honorable leader of opposition wants to know exactly what I answered. I have answered exactly what I have answered here. That it is in process. It is in process, but does not mean it is in total finality. You were 3 days back. You said it is under consideration. Now it is process. After Process, 3-4 days, something else will is happen. all. Everything You are is under Speaker, consideration sir, till it actually reaches its final stage. आम्ही करू ना. आम्ही केल्यार त्यांना विचारपाचें त्यांनी. आम्ही आयज पर्यंत. But for what? For what? Why can't you all can't run it? And the government run it. विजय सरदेसाय, And the government run it. आणि एक सांगू सोदता ऑपोजिशनाक आमी हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पीकर सर जे बांदता त्या लोकां खातीर बांदता कोणाक प्रायव्हेट इंडिव्हिज्युअलाक दिवपाक आमी करूंक ना हांगा Ah, मागीर ते बंद विजय करूय. सरदेसाय. Medical college बंद करूय. Private medical college.